दोन भाग आशिल्ले आजच्या इन्स्पेक्शनाचे. एक इन्स्पेक्शन जे हो ब्रिज चालू करपाक आसतलो तेन्ना ट्रॅफिक कशें डायवर्ट करतले. सो आमच्या वांगडा ट्रॅफिक आमचो SP आसा, आमचो PC आमचे CE आसा, आमचे दिलीप बिल्डिंग कोणाचे जोशी बाब आसा आनी आमी आसा. सो इन प्रिंसिपल आमी डिसायड केला की जी पणजेच्यान ट्रॅफिक जी वास्को आनी मडगांव वयता तो ब्रिज जो ओल्ड जुवारी ब्रिज आसा बी वन वे आनी सगळो ट्रॅफिक थंयच्यान फुडें वयतलो. फॉर लायट व्हेकल, हेवी व्हेकल कोण येता जाल्यार तांकां एक सिंगल लेन आमी हे ब्रिजार व्हरतले. आणि येता ती ट्रॅफिक वास्कोच्यान बाय लेन केल्ली आसा. सो ओन्ली पीपल हू वील फ्लो दिस वील बी ऑन अ 3 lane ब्रिज ऑफ जुवारी. सो टेंटेटिवली वी हॅव फायनलायज. नाव वी आर गोइंग टू पुट ऑन पेपर आणि नोटिफिकेशन ते भशेन आमी करून ट्रायल एंड एरर फॉर 15 days आमी वील शेअर द प्लॅन विथ PI आणि सगळ्यांक आणि वी वील वर्क आउट अ प्लॅन. बट in principle this bridge will be used only for vehicles coming from Vasco, Margaon, Konkani they starting to go to Panjim, and only heavy vehicle if they come one lane will be kept for them to cross this bridge because the old bridge cannot be used for heavy vehicle. So we are taking that call and we will decide how to do. But that bridge Purni Zuari bridge asa, it will be only one sided traffic 2 lane bridge to go from Panjim to Margaon, Vasco ते side. लोड आता आम्ही नेक्स्ट स्टेप तो सांगता न्ही. आमकां कितें जालां हांव पळयता फेसबुकार म्हाका गाडी मारता कोण एका गाडी मारता आनी पत्रकारांक तितून आनी हांव उजो लायता. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा जे पर्यंत हे सारकें टेस्टींग जायना ह्यो गोश्टी जायना ते पर्यंत ब्रिज आमी कसलेच इनॉग्रेट करना. कोण प्रायम मिनिस्टर रावता, कोण निलेश काब्राल रावता, कोण आनी कोण रावता, पयलीं सेफ्टी मेजर घेवनूच आमी हे ब्रिज करतले. अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आता जे आमचे DBL आसा दे वील टेल अस टेंटेटिवली वी आर इन सिंक अँड वी नो. We have promised, CMने promise केला आणि आम्ही promise केला before December it will be open. The date you don't ask me today, it will be decided when all parameters 2022 December आम्ही सांगलेले आहे आणि तो स्टेटमेंट तेन्नाच्यान चालू हा तो आतांय चालू हा. मोदी म्हणजे कोण सप्टेंबर टॅग करता तुम्ही पत्रकार म्हाका खबर ना खंयच्या सप्टेंबर येयलो तो. सो एनी डिसेंबर बिफोर डिसेंबर ऑफ दीस इयर वी वील स्टार्ट. नाव ऑल अदर पॅरामिटर्स वील वर्क आणि ट्रॅफिक डायव्हर्जन नोटिफाय करूंक पडटा सगळी गोष्टी. सो वी वील मेक अ ट्रॅफिक प्लॅन फर्स्ट विथ द SP ट्रॅफिक अँड PI because they have to man. And we will formulate a plan and then we will notify and then we will, when everything is ready, then they are load testing. The second half we have load testing. They have brought almost 100 trucks of 35 tonner each. 32 trucks, 32 trucks, 32 trucks of 35 tonner each. 32 trucks, 32 number. Correct. So with that, the system of load testing is going on. We are going to monitor that and then we will know how the phases are and we will decide. सर तुम्ही आता इन्स्पेक्शनाक थोडे म्हणजे डिस्कशन प्रिकॉशनरी मेजर्स उलयले की ओव्हरटेकिंग करपा खातीर इश्यू आसतलो मागीर तुम्ही हर्डल्स घालपाचे उलयले कितें म्हणजे की कसली सुरक्षीत प्लॅन्स करतात ना. आता कितें आसा पयलीं आमी पयलीं ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन तेजेर आमी हें घातल्या रमलास घातल्या. सो वी आर वर्किंग विथ द सिस्टम. आता डिसिजन घेतला की इट विल बी वन वे. सो हाव टू मेक मदीं रोप घालपाचें ओवरटेकिंग जावपाक जायना कित्याक लोक आमी पयला हांवें कितलें सांगलें म्हूण जाता. एक्चुअली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्हज्या आज हातींतल्यान फायल वयतली सायन करून. वी आर ब्रिंगींग अ सिस्टम इन प्लेस वेर एवरी सिग्नल एवरी ट्रॅफिक आयलंड वी आर गोइंग टू पुट हे म्हणजे सिग्नल्स आनी तितून भितर वील कॅप्चर ऑटोमॅटिकली हू इवन झिब्रा क्रॉसिंग आनी ऑटोमॅटीक चॅलेंज हांवें फाटीं सांगलेलें. आमी पयलीं मेर्सेस सर्कल आसा पळय तेजेर आमी फुडल्या म्हयन्यान आमी घालून टेस्ट रायड चलतले आनी फुडें आज ही फायल म्हज्या हातींतल्यान वयतली. स्मार्ट सिग्नल म्हणजे तितून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बी यूज इन दॅट दे वील डिटेक्ट फॉर हेल्मेट सीट बेल्ट बाकी खूब गोश्टी आसता. सो दॅट फर्स्ट ट्रायल वील गोइंग टू बी एट मर्सेस जंक्शन वी आर गोइंग टू पुट विदिन दिस मंथ. सो अल्टिमेटली मे बी वील हॅव टू पुट इट हियर ऑल्सो फॉर ओवरटेकिंग स्पीड ब्रेकर. वी विल डू इट बट नॉट रायट नाव. रायट नाव वील ट्राय टू मॅन्युअली बॅरिकेड एंड डू थिंग्स which is possible. This is not two-wheeler, every 2-wheeler, 4-wheeler, 6-wheeler, 8-wheeler, 10-wheeler, 12-wheeler, 24-wheeler, 36-wheeler, whichever wheeler you think of, is open for everybody. That is design of the bridge. Somebody makes a wrong concept, is not correct. This is bridge for everybody.